2 दीस काँग्रेस वर्किंग कमिटीची बैठक जाली. 16 तारखेक CWCTची मीटिंग आशिल्ली. 17 तारखेक आज एक्सटेंडेड काँग्रेस वर्किंग कमिटीची बैठक जाली, जातून काँग्रेस वर्किंग कमिटी तशेंच PCC प्रेसिडेंट, CLP लिडर्स हेही हाजीर आशिल्ले. आज विस्तारान आमचे पार्टीच्या संदर्भान, संघटनेच्या संदर्भान डिस्कशनां जाली. जी 5 राज्यां ज्या इलेक्शनाक वता ताजेरूय डिस्कशनां जाली. 2024चे लोकसभा इलेक्शन जे फुडल्या वर्सा येवपाचें आसा ताजेरूय चर्चा जाली. आनी प्रत्येक PCC प्रेसिडेंटाक आपल्या राज्यांतले प्रश्न कितें आसा, कितें समस्या आसा आनी कशें वे फॉरवर्ड हेही आमकां मांडपाक मेळ्ळें. आमचे पार्टीचे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगेजीन आमकां मार्गदर्शन दिलें. आमची CPP चेअरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधीजी आशिल्ली. आमचे आदले अध्यक्ष आनी आमचे लीडर श्री राहुल गांधीजी आशिल्ले. प्रियांका गांधीजी आशिल्ली. तशेंच आमचे हेर 4 राज्यांतले मुख्यमंत्री थंय हाजीर आशिल्ले. म्हाका दिसता ह्या बैठकीन एक बरो स्फूर्ती आनी एक बरें मोटिवेशन आनी एंटायर काँग्रेस वर्किंग कमिटी भितर म्हाका दिसता एक बूस्ट मेळ्ळा ह्या पार्टीच्या सोबतकीच. आनी आमच्या अध्यक्षाचे मार्गदर्शन अशें आसा की पार्टी ऑर्गनायझेशन बेसाचेर ग्रासरूट लेवलाचेर ते स्ट्रेंथन करपाचे फोकस हो तांणी दवरिल्लो आसा. आमकां सर्टन डेडलायन्स दिल्यात. मंडल कमिटीज, बूथ कमिटीज, ब्लॉक कमिटीज हे आतां म्हणल्यार एट वॉर फुटींग बेसिसार आमकां ते करून वी हॅव टू बी वेल प्रिपेर्ड फॉर लोकसभा इलेक्शन्स. आणि इट वॉज ओवरऑल अ व्हेरी गुड सेशन वेर लॉट ऑफ थिंग्स वर डिस्कस. आमचे व्ह्यूज आमकां मांडपाक मेळ्ळे आनी इट वॉज अ नायस एक्सपिरियन्स. ताच्या उपरांत आज हैदराबादाक आमची एक मोठी जाहीर सभा जाली. त्या सभेक आमचे सगळे लीडर थंय हाजीर आशिल्ले. लाखांनी लोक त्या सभेक हाजीर आशिल्ले. आनी थंय पळोवन माहोल अशें दिसता की जी करप्ट TRS पार्टीचे जे सरकार हांगा आसा ते अवश्य म्हाका दिसता तेलंगणाची जनता ह्या फावट तांकां घरा धाडटली. येता त्या 2024चे लोकसभाक म्हाका खात्री आसा की विथ इंडिया अलायन्स आनी काँग्रेस पार्टी ज्या पद्दतीन ह्या इलेक्शनाची तयारी करता, म्हाका खात्री आसा की हें भ्रश्ट मोदी सरकाराक घरा आमी धाडटले.